It is a good initiative taken up by the government as well as by the Directorate of Sports and Youth Affairs in association with Directorate of Higher Education, where 3 different types of talks will be given to the youth, and celebrating the Youth Week with special emphasis on Swami Vivekananda and taking into consideration mental health, financial awareness, as well as the awareness of different schemes which have been given by the government. It is definitely going to benefit all the younger generation, because in terms of the health, the mental health, one of the main important thing what the youth has to be focused today is to see that their mental health is been good. Secondly, the financial thing which has been talked, which has been taken up, also is very important for the younger generation and the youth. And the third aspect is about the schemes. Each and every youth as well as the students have to know what are the schemes which have been offered by the government, because nowadays that awareness which is lacking. The youth has to know that these schemes are going to benefit them in the future, and the initiative which has been taken up by the government is definitely going to benefit all the youth, because this is what is going to stress about being emphasis which has been given to these 3 aspects through these talks is definitely going to help the college students as well as the youth of today. नॅशनल यूथ वीक आमी हालींच मनयता, आनी आज त्या हातून माय भारत हो एक कार्यक्रम आशिल्लो, आनी आमी सगळे जाणा की यूथ आयकॉन जो आसा आमचो भारतांतलो म्हणजे स्वामी विवेकानंदजी, हाचें इन्स्पिरेशन आमचे सगळे यूथ घेतात, आनी सगळ्या कडेन तांचें हें आसा म्हणजे एक मनीस पेट्रियोटीक कसो जावचो, एक भुरगो पेट्रियोटीक जावन कॉन्फिडन्स कशें ताणें वाडोवचें आनी फियरलेस कसो जावचो, हें सगळें आमी तांचे कडल्यान शिकता. आनी त्या हातून हो माय भारत हो प्रोग्राम आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या इनिशिएटिवान घेतला. आज आमचो ऑनरेबल आमी आज सगळे खूब अभिमानी आसपा जाय की आमचे कडेन आज असो प्रायम मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा, श्री नरेंद्रजी मोदी, जो सगळ्या घटकांक घेवन फुडें वता, युथांक घेवन फुडें वता, भुरग्यांक घेवन फुडें वता, महिलांक घेवन फुडें वता, डिजेबल्डांक. तुमी पयले फाटीं पर्पल फेस्ट आशिल्लें, केदें मोठें पर्पल फेस्ट, म्हणजे तांच्या खातीर दिव्यांगा खातीर पसून तो आज खंय तरी फुडाकार घेवन तांचें बरें जावचें. म्हणजे इन ऑल आमकां एक असो प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळा की जो सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक सोदता, आनी जें ताचें स्वप्न आसा म्हणजे विकसीत भारत 2047 जाचें आमी स्वप्न पळयता, एक सुपर पावर जातली म्हणून, म्हाका दिसता त्या दिशेन आमी सगळे चलत वता. धांवता म्हणल्यार पसून हें जायना, आनी आज खूब आज माय भारता अंडर आज कितलीशींच भुरगीं आशिल्ले, आनी ह्या युथांक आज यूथ आमी सदांच म्हणटा फ्युचर, पूण हांकां आमी सदांच म्हणटाले पूण कोण तांकां फुडें तसो दिशा दाखोवपी नाशिल्लो. आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर तांकां दिशा दाखयल्या, आनी ताच्या खातीर खंयचे प्रोग्रामा अंडर म्हणजे आपले यूथ स्ट्रॉंग कशे जातले, म्हणजे तुमी फिट इंडिया धरा, डिजिटल इंडिया धरा, मेक इन इंडिया धरा, मेड इन इंडिया धरा, हे सगळे हातूनसून खेलो इंडिया धरा, हे सगळे प्रोग्राम कित्या खातीर की यूथ हातून इनवॉल्व जावचे, आमचो फुडलो जो पिढी आसा ती फिट पिढी जावची, आनी जे आमचे स्वप्न आसा ते पूर्ण जावपाक सगळ्यांचो हातभार लावचो, ह्या खातीर हो प्रोग्राम आशिल्लो. सेलिब्रेट करता नॅशनल यूथ फेस्टिवल किंवा नॅशनल यूथ वीक हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे आजची युवा पिढी आसा तांकां आमी जागोवपाची खंय तरी जागोवपाचे प्रयत्न आमी करपाक जाय, आनी ते प्रयत्न खरें म्हटल्यार स्कुलांनी किंवा कॉलेजींतल्यान जाता. सो ह्या युवांक जर आमी आतांच ह्या टायमाचेर जर गायड करूची ना सारकी, किंवा तांकां मार्गदर्शन सारकें करचें ना जाल्यार ती खंय तरी भटकपाक शकता, आनी तांकां फुडें हाडपाक किंवा तेंची प्रगती करपाक असले सेशन किंवा असले कितें म्हणटा ते फेस्टिवल जायत रावपाक जाय. कित्याक तांकां आजची युवा पिढी अशी आसा की ती चडशी मोबायलान किंवा टॅक्नोलॉजीक लागून खुबशी सफर करतात, आनी ताच्याच लागून तांकां हें जाणून दिवपाक जाय की लायफ इज नॉट ओन्ली ऑन मोबायल्स ऑर विथीन द मोबायल. दे हॅव टू सी आउटसायड वर्ल्ड, हाव रिस्पॉन्सिबल दे हॅव टू बी टुवर्ड्स द सोसायटी एंड टू द इंस्टिट्यूशन एंड टू द पेरेंट्स. इफ एवरीबडी एंटायर youth community start realizing their responsibility at early age, definitely our India will grow. So what I want to say that Vikasit Yuva will
डेफिनेटली ब्रिंग विकसित भारत.